उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाप्रमाणे सांगे नगरपालिकेची इमारत मातये भरण करपाचें काम सध्या स्थगीत केलां अशी माहिती सांगे नगरपालिकेचो मुख्य अधिकारी सिद्धार्थ प्रभू हांणी दिली। सांगे नगरपालिकेच्या आदल्या इमारतीची सामकी चवथिकाय जाल्ल्यान ही इमारत मातये भरण करपाचो आदेश दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्लो। मात इमारतीत आशिल्ल्या एका दुकानदारान ही इमारत मोडपाक खर विरोध केल्लो। इमारत मोडच्या पयलीं दुसरे कडेन जागो दिता अशें नगरपालिकेन लेखी हमी दिवची अशी मागणी दुकान धन्यान केल्ली। मॅजिस्ट्रेट ड्यूटी प्रेजेंट डेमोलिशन काम दवरलें काय मातसो कॉन्ट्रॅक्टर लेट जालो एक 10:30 तातूंत मागीर तांकां म्हटलें डिस्कशन कितें करपाक जाय म्हणटा सो एक ऑपॉर्च्युनिटी दीत म्हणटा मागीर सरता भायर सो तांकां मागीर आमी कावन्सिलरा कडेन उलोवंक जाय म्हणटा सो एज अ मॅजिस्ट्रेट डेप्युटी कलेक्टर उलयला तेंचे उलयल्या म्हणून तुमचे कडेन कावन्सिलरा कडेन धाडलेले ओके मागीर काय रिजन सेटलमेंट काय जावना टॉक सेक्रेटरी सो आमी आतां फुडें सरूया म्हणून आमी तेंचें सामान काडटाले बट तेन्ना तांकां कळ्ळां की आतां स्टे ऑर्डर तांकां ऑन द डेमोलिशन ऑर्डर ग्रांट जाल्या फ्रॉम ऑनरेबल हायकोर्ट सो कलेक्टर मॅडम फोन केलो प्लस एडवोकेट जनरल शेट्टी तांणी कॉल केलो एडिशनल एडवोकेट सो वी कॅनॉट गो फॉरवर्ड विथ दीस डेमोलिशन ऑर्डर। ही बिल्डिंग मोडपा पयलीं आमगे घर आशिल्लें परत एक्सटेंड करता रस्त्याक म्हूण आमी भायर सरली एक जालें ताका लागून ही बिल्डिंग तयार जाली। ते बिल्डिंगे भितर आमकां शॉप दिवप काय ना तो आशिल्लो प्रेजेंट 19 शॉप 22 स्क्वेअर मिटर शॉप आशिल्लो तो दिलोच ना आमकां। तेंची कशी गॅरंटी करप विदाउट ओवरऑल उलयता पळय आमी दितली म्हणून कितें गॅरंटी आहा एक फावटी तसलें न्हू। आमी ताका त्या 19 नंबरा शॉपा वयल्यान एक्सप्लेन केलें की बाबा तूं शॉपू दिल्लो आमी कशें टेम्पररी त्या सायड रस्त्यार वचपाचें आमगे तो रायट ह्या बिल्डिंगे आशिल्लो तें दिलें ना तें आमकां खबर ना आमी हें केलें ना। आमचो कावन्सिलर तेन्ना डेल आशिल्ले काय जॉन आशिल्ले म्हाका याद ना म्हाका प्रॉमीस संजय रायकर तेणें सांगलेलें म्हाका फ्लॅट दिता दुकान दिता तें म्हणलेलें म्हाका खबर ना म्युनिसिपालिटी भितर रिटर्न 10 मीटर मोडयता म्हणून एक्चुअली 100 एंड अबव माय एरिया आशिल्ली बट प्रेजेंट 2010 म्हणल्यार